शिरोडा गोवा फॉरवर्ड गटाचे अध्यक्ष म्हण विशांत गांवकर हांची निवड केल्या। 40 मतदारसंघांनी पक्षाचो वावर वाडोवपाचें काम चालू आसा म्हण पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत हांणी माहिती दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। विशांत गांवकर हे आदले सरपंच पंचवाडी पंचायत आणि तसेच ते विद्यमान पंच वॉर्ड नंबर 2 पंचवाडी पंचायत 2017 ऑक्टोबरान ते आमकां जॉईन जाल्ले आणि त्या वेळाचो बरोबर आज जवळ 4 वर्सां जाली ते पक्षा खातीर काम करीत आसात आणि हाजीच पावती म्हणून पक्षाच्या अध्यक्षांनी काल एक निर्णय केलो की बाब विशांत गांवकर हांकां ब्लॉक प्रेसिडेंट करचो म्हणून। तशेंच ताची ऑर्डर आज अध्यक्षांनी काढल्या आणि विशांत गांवकर जे आसात पंचवाडीचे आदले सरपंच आणि विद्यमान पंच हांकां ब्लॉक प्रेसिडेंट शिरोडा मतदारसंघाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून तांची नियुक्ती केल्ली आसा। तांचे हांव स्वागत करता। ऑक्टोबर 20, 2017 ह्या वर्सा पंचायती इलेक्शन जाल्ली आणि त्या दरम्यान हांवें गोवा फॉरवर्डाक प्रवेश केल्लो आणि जेन्ना हांवें आमच्या पंचायती सरपंच पदाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली तेन्ना हांवें आमची पंचायत गोवा फॉरवर्ड म्हणून जाहीर केली। ताजे नंतर आमकां जो प्रतिसाद जो सपोर्ट आमच्या विजय सरा कडेन जाय आशिल्लो तो आमकां भरपूर मेळ्ळो आनी ताका लागून आमच्या पंचवाडी क्षेत्रांत आमी भरपूर अशी काम करून दाखयली। विशांत गांवकर सरपंच असताना ग्रामपंचायतीक कामां करून तेणें आपलें नांव ग्रामपंचायतीचें आनी गोवा फॉरवर्डाचें नांव तेणें कमयलें आनी तो एक्टीव असो दिसून एका आमचे प्रेसिडेंट विजय सरदेसायन ताका ब्लॉक प्रेसिडेंट केला आनी म्हाका दिसता मुखारले काळाक म्हाका 4-5 म्हयने उरले इलेक्शनाक तेजें काम तो चालूच दवरतलो आनी थोडे दिसान तो आमची फुल कमिटी ब्लॉकाची तयार करतलो। कॉन्टेस्ट करतले शिरोड्यात आनी गोवा फॉरवर्ड पळय पक्षाचें काम वाडोवप सगळ्याक हे आमचे पॉलिटिकल पार्टीची जबाबदारी आणि अध्यक्षान आमकां मॅन्डेट दिलें की पार्टीची रचना पार्टीची समित्यो हे सगळ्या मतदारसंघांनी जावंक जाय कारण पार्टीचें काम वाडोवपाक जाय। सो हेच आदेश घेवन आमी शिरोडा मतदारसंघान बाब अकबर मुल्लाच्या नेतृत्वा सकल आणि विशांताच्या अध्यक्षते खाली पक्षाचें काम वाडोवपाक आयच्यान सुरवात करता। पॉलिटिकल पार्टी म्हणून सगळ्याकडे संघटना अशी पडली ना 40 कडेन आहा तुमचे कडेन आतां पळय कॅन्डिडेट घालप वेगळी गजाल आणि पार्टी वाडोवप पार्टीची सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीची जबाबदारी असता की सगळेकडे आपले पक्ष वाडोवचो आणि त्या धर्तेचेर आमी आज शिरोड्याच्यान सुरवात केल्या। पार्टीची संघटना ही चडशे मतदारसंघांनी उबी जातली सो दॅट पार्टी तळागळ्यान ग्रासरूट पर्यंत पावून आणि ज्या तरेन पयर आमकां मोया प्रतिसाद मेळ्ळो अध्यक्षाक सकाळी 10 ते रातचे 10 पर्यंत दौरो केलो हातून कळून येता की बाब अध्यक्ष जे आसा आमचे विजय सरदेसाय कितले पॉप्युलर आसात। तांच्या लिडरशिपे खातीर आणि तांच्या लिडरशिपे अंडर पार्टी वाडोवप ही पक्षाची जबाबदारी आसा ती आमी आसून पार पाडटात आणि सगळ्याक आमी पार्टी वाडयतली।